A sudden activity which we have seen in this peaceful and out of the way remote ward of Aldona. This was the route to go to Sirsai by crossing the Kanu Tar. Now there is no other approach. The only approach is to this place is through the ward of Kitla, and this is known as Pato. This activity is being undertaken recently. Nobody knows for what reason. This is part of the Khazan field. The Khazan land has its own matrix. It has, the soil is of particular nature. The compaction factor of the soil has to be seen. The subsurface water movement has to be retained. When you start filling up the land, the compaction increases. It not only compacts that particular site, but also has effect on the surrounding area. Now there is a river here. I do not know whether it is 50 meters or 60 meters. That has to be seen whether it is coming within the CRZ zone. You see here this side, this is a outcrop of hard laterite rock, where people in the evening come and sit down here. This is why all the villages of this ward of Kitla, Aldona, has gathered here to object it. And we want the site to be restored to the original position. आम्ही हांगा सगळे एकठांय जाल्या कित्याक हांगा एक कितें सारकें न्ही तें चल्लां म्हणजे आमकां गांवांत उदरगत जाय पूण उदरगत बरे भाशेन जावपाक जाय कितेंय तर काम करतलो तर सगळें बरे भाशेन आसपाक जाय आमी शेतां सारकीं आसपाक जाय आनी उदरगताक कितें कोत्ता जाल्यार आमी पंचायतीचें परमिशन घेवपाक जाय सगळ्या गव्हर्मेंटाचें परमिशन घेवपाक जाय आनी मागीर सारकें बांदून काडपाक जाय पूण जो तर आतां लोक अशें तर अचानक रातचें काम करता आनी वस्तू बांदून काडटा शेतांनी आनी लोकांची वाट अडयता आनी सगळी वाट लायता तर आमकां हें बरें दिसना ते पासून हांव मागता की आमी हें काम बंद करचें आनी हो जागो जसो आहलो तोच परतून करचो आमकां कांयच खबर ना कोणाकूच खबर ना कितें चल्लां पळय आमकां सोंप आयला आमी कितें हांगा कन्स्ट्रक्शन जाता पूण हांव एक शेतकार म्हज्या जे फाटल्यान ऑनगोईंग इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता तेच्या कुशीक म्हाजें शेत सो आमी सगळे शेतकार हांगा एकठांय जाल्यार जस्ट टू ओपोज ते कितें काम करता तें कितला खाजनान इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता तेजे बांदकाम करून बाद सगळें लँड फिलिंग बाग केला सगळें हाडून म्हाका दिसता 50 ट्रक सुमार वतले आनी तांकां पळोवंक गेल्यार ते नाका हांव नको तर कोण कितें करता आनी कितें तें म्हाका कांय खबर ना पूण आमी काल आयलो स्टिवनान म्हाका फोन मारला जबजबीत आयलो ताणें पयलो वॉर्ड मेंबराक मारला तो येना म्हणून हांव आयलो आनी लोकांक जमयलें आनी तितलें हांवें पयलें हें लँड फिलिंग जाता तें पळोवन म्हाका एकदम दुख्ख ही लागली कितें ही शेताची जमीन आमी उपन करून खावपाची ही जमीन